नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळय हांवें राती फुगत घातलेले हळसाणे, ह्या हळसाण्याचो रोस तुमकां हांव करून दाखयता। आनी ह्या हळसाण्याच्या रोसाक लागून न्ही हे आतां उकडपाक दवरूंक जाय। तेन्ना भितर आमी हे पळय हे गाजर घालुया, एक हिरवी मिरची, हे जॅकफ्रूट सीड्स आसल्यार घाला, आनी हे एकूच बटाट घेतला आनी हे टमॅटो घेतला आनी मीठ आनी उदक घालून हे आता कुकरान हांव शिजत दवरता। आता आमी चणे शिजत घातल्या न्ही म्हणजे हळसाणे। आता त्या रोसाक लागून कितें साहित्य जाय तर ओनियन म्हणजे कांदो जाय, सोय जाय, नाल्ल म्हाजो सुकलेलो म्हणून असो कट केला, आले आनी लसूण 7 पाकळ्यो घेतल्या लसणीच्यो आनी हो 3/4 कोकोनट आसा, मीठ जाय, गरम मसाला, हळद आनी ही 2च सोलां घेतल्या हे पळय, आनी ओली कोथंबीर जाय आनी करवील तुमच्या कडेन आसल्यार घाला आनी एक तेल लागतलें। आता भाजपाक हे आता सगळें हांव भाजून घेता। हे पळय आता हे भाजले, आता हे वाट्टा हांव मिक्सरार वाटून घेता। हातून न्ही आले, लसूण, कांदो आनी सोय आता ही भाजल्या। हे पळय चणे आता ते हळसाणे उकाडले हे पळय, आनी भितर न्ही प्लेटीन हांवें दवरलेली पळय हळद, गरम मसाला आनी साखरेची पिंच, एक साखर पिंच ती घातली पळय भितर। आनी आता हे वाटण घालता भितर आनी आता हितून उदक इल्लें घालुया मिक्सरार आनी हे बॅलन्स करून गॅशीर दवरता। हे पळय रोसाक आता खतखतो आयलो पळयले, आपल्याक दाट कितलो जाय, पातळ कितलो जाय त्या प्रमाणे करप। आता हातून मीठ घालुया, हे पळय 2च सोलां घालुया आनी हांव हेका फोडणं दिवचें ना आता तेलाची, तितले न्ही हांव करविलाचो वास बरो येता। हे पळय 3 पानां करविलाची घालता हे पळय आनी ओली कोथंबीर घालता आनी आता हो जालो रेडी टू सर्व। आनी बरो जाता टेस्टी गो रोस, असो तुमी करून खाया। हे पळय तेका खतखतो आयिल्लो आसा आनी वेवस्थीत सगळो जाल्लो आसा। आता गॅस बंद करता आनी रेडी टू सर्व करता। हे पळया हो हळसाण्याचो रोस तुमकां रेडी टू सर्व केला, असोच तुमी करा। आनी भितर फोडी घातल्या पळय त्यो घातल्यारूय जाता, न घातल्यारूय जाता। आनी हांवें आतां वयर फोडणं दिवंक ना पळय, ती फोडणं तुमी दिल्यारूय जाता। फोडणं दिता आसतना हिंग इल्लो घाला आनी अशेंय केल्यार जाता। हांवें तो कांदो बीन भाजला न्ही तेलान, आनी कित्याक तेल म्हणून हांवें फोडणं दिवंक ना, तुमी फोडणं दिल्यारूय जाता। तेन्ना असो तुमी तुमच्या घरा करून खाया, बरो लागता रुचीक। आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स मातशे यादीन करा आनी सबस्क्रायबूय यादीन करा। आनी आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव मना पासून सांगता, देव बरें करूं।